Ezekiel 4. एजेकियलान परगटलोली समूर्त. फुडाराचें देव मंदिर. चॅप्टर 40. आमच्या परदेसाच्या 25व्या वर्साचे सुरवातेक म्हयन्याच्या 10व्या दिसा जेरुजालेम शार दुस्मानांच्या ताब्यांत पडल्या उपरांत 14व्या वर्सा त्याच दिसा सर्वेस्पराचो हात म्हजेर देंवलो आनी ताणें म्हाका उबारून व्हेलो. एका दृश्टावंत देवान म्हाका इस्रायल देसांत पावयलो आनी एका भोव उंच पर्वतार देंवयलो. ताचे दखिणेक एक शार बांदलोलें आसा म्हूण दिसतालें. थंय ताणें म्हाका व्हेलो आनी पितूळचो केल्लो दिसतालो तसल्या एका मनशाक हांवें देखलो. ताच्या हातांत आसली एक सोन्नाची दोरी आनी जोग घेवपाची एक बोडी. तो दारवंट्यार उबो आसलो. त्या मनशान म्हाका म्हणलें, मनशाच्या पुता, तुज्या दोळ्यांनी पळय आनी तुज्या कानांनी आयक, आनी हांव तुका दाखयतलों त्या सगल्याचेर तुजें ध्यान मन लावून दवर, कित्याक हें दाखोवंक तुका हांगासर हाडला. तूं पळयताय तें सगळें इस्रायलाच्या घराण्यांक सांगून कोलय. भायलें दुरीग. घरा भायर सोभोवती एक दुरीग आसलें आनी मनशाच्या हातांत जोग घेवची 3 मेत्रांचे लांबायेची एक बोडी. ती बोडी घेवन ताणें दुर्गाचें जोग घेतलें. ताची उंचाय 3 मेत्रांची आनी ताची दाटाय 3 मेत्रांची आसली. उदेंते वाटेन आसलोलो दारवंटो. तेन्ना उदेंते वाटेन आसलेल्या दारवंट्याशी तो आयलो आनी ताच्या पावंड्यांचेर चडून ताणें उमऱ्याचें जोग काडलें. ताका 3 मेत्रांची रुंदाय आसली. दर एका राखणदाराचे कुडीक लांबायेन 3 मेटर आनी रुंदायेन 3 मेटर आसले आनी तांचे मदें आसलोले वोंतीक 2.5 मेत्रांची दाटाय आनी दारवंट्याच्या उमऱ्या थावन दारवंट्याच्या बोलकांवा पर्यंत 3 मेत्र. मागीर ताणें दारवंट्याच्या बोलगांवाचें जोग काडलें. 24 मेत्र ताच्या वोंतीचें जोग, 6 मेत्र दारवंट्याचें बोलकांव भितरल्या तोंडाक पडटालें. उदेंतीच्या दारवंट्याचे दर एके वाटेन 3 राखणदारांच्यो कुडी आसल्यो. तिनूय एकेच जोगाच्यो आनी तांचे मदल्यो वोंती एकेच दाटायेच्यो. आनी ताणें दारवंट्याचे रुंदायेचें जोग घेतलें 30 मेत्र. दारवंट्याची लांबाय 39 मेत्र. राखणदारांच्या कुडी मुखार 3 मेत्रांची एक मोटवी वोनत आसली आनी दोनूय वांटांनी राखणदारांच्या कुडींक 18 मेत्र आसले. मागीर ताणें एके कुडीचे पाटले वोंती थावन दुसरे कुडीचे पाटले वोंती पर्यंत अंतर मेजून काडली. ती 12.5 मेत्रांची आसली. निमाणे कुडी थावन चौकांत वचूंक वाट आसली. ह्या चौकाचें ताणें जोग काडलें. ताची रुंदाय 10 मिटर. दारवंट्याचे भायले वोंती थावन निमाणे कुडीचे पाटले वोंती पर्यंत प्रवेश दारवंट्याची आख्खी लांबाय 25 मेत्र आसली. दर एके कुडीचे भायले वोंतीक ल्हान ल्हान दोळे आसले आनी तशेंच कुडी मदल्या भितरल्या वोंतींक. बोलकांवांत सगळ्या वाटांनी जनेलां आसलीं आनी वोंतींचेर खाजूर माड कांतयल्ले आसले. भायलें बोलकांव. त्या मनशान म्हाका आंगणांत व्हेलो. थंय कुड्डी बांदलोल्यो आसल्यो आनी सोभोवती एक चिरेबंदी. त्या आंगणांत 30 कुडी आसल्यो. हें आंगण दारवंट्याच्या कुशीक पर्यंत पावतालें आनी तांचे परस सकला पडटालें. ताका सकयलें आंगण म्हूण नांव आसलें. ताणें ह्या आंगणाचें जोग काडलें. सकयल्या दारवंट्या मुखार थावन भितरल्या आंगणाच्या फुड्या पर्यंत 50 मेत्र उदेंते वाटेन आनी उत्तरे वाटेन. उत्तरेचो दारवंटो.
मागीर त्या मनशान भायल्या आंगणाच्या उत्तरेच्या दारवंट्याची लांबाय आनी रुंदाय मेजून काडल्यो. ताचे एके कुशीक राखणदारांच्यो 3 कुडी आसल्यो. तांच्या वोंवतीक आनी बोलकावांक पयल्या दारवंट्या इतलीच व्हडाय आसली. लांबायेक 25 मेत्र आनी रुंदायेक 12.5. ताचीं जनेलां ताचे बोलकांव आनी ताचे खाजूर माड उदेंतेच्या दारवंट्याक आसलीं. तांचे इतलेच व्हडायेची दारवंट्याची चडून वचूंक 7 पावंडे आसले आनी ताचें बोलकांव सारकें भितर पडटालें. भितरल्या आंगणांत उत्तरेच्या दारवंट्या फुड्यांत उदेंतेच्या दारवंट्या मुखार आसलोल्या सारको एक दारवंटो आसलो. एका दारवंट्या थावन दुसऱ्या दारवंट्या पर्यान आसलोली अंतर त्या मनशान मेजून काडली 50 मेत्र. दक्षिणेचो दारवंटो. त्या मनशान म्हाका दक्षिणेचे वाटेन व्हेलो. थंय एक दक्षिणेचो दारवंटो आसलो. ताणें ताच्या राजखंडाराच्या कुडींचें, वोंवतीचें आनी बोलकावांचें जोग काडलें. तांची व्हडाय हेरां भाशेनूच आसली. दारवंट्याचे लांबायेक आनी बोलकावांक भोंवतीं जनेलां आसलीं. हेरां सारकींच जनेलां तांची लांबाय 25 मेत्रांची आसली आनी तांची रुंदाय 12.5 मेत्रांची. वयर चडून वचूंक 7 पावंडे आसले. भितरल्यान सारकें तोंकार ताचें बोलकांव आसलें आनी ताच्या वोंवतींचेर खाजूर माड कांतयल्ले आसले. दर एके वाटेन एक. हांगाय भितरल्या आंगणांत वचूंक एक दारवंटो. एका दारवंट्या थावन दुसऱ्या दारवंट्या पर्यान आसलोली अंतर त्या मनशान मेजून काडली. ती 50 मेत्रांची आसली. भितरलें आंगण दक्षिणेचो दारवंटो. त्या मनशान म्हाका दक्षिणेच्या दारवंट्यांतल्यान भितरल्या आंगणांत व्हेलो. ताणें दारवंट्याचें जोग काडलें. ताची व्हडाय भायल्या दारवंट्या इतलीच आसली. ताच्यो राखणदारांच्यो कुडी, वोंवती आनी बोलकांव हेरां सारकींच आसली. ह्या दारवंट्याच्या कुडींकूय आनी बोलकावांक सरभोंवतीं जनेलां आसलीं. तांची आख्खी लांबाय 25 मेत्रांची आसली आनी तांची रुंदाय 12.5 मेत्रांची. तांचे बोलकांव भायल्या आंगणांक तेंकताले आनी खाजूर माड तांच्या वोंवतींचेर कांतयल्ले आसले आनी थंय पर्यान चडूंक वचूंक 8 पावंडे आसले. भितरलें आंगण उदेंतेचो दारवंटो. त्या मनशान म्हाका उदेंतेच्या दारवंट्यांतल्यान भितरल्या आंगणांत व्हेलो. ताणें दारवंट्याचें जोग काडलें. ताची व्हडाय हेरां इतलीच. ताच्या राखणदारांच्या कुडींचें, बोलकावांचें आनी भितरल्यान वोंवतींचें जोग हेरां दारवंट्यां इतलेंच आसलें. भोंवतीं ताका जनेलां आसलीं आनी बोलकांनूय. ताची आख्खी लांबाय 25 मेत्रांची आसली आनी ताची रुंदाय 12.5 मेत्रांची. बोलकांव भायल्या आंगणांक तेंकतालो. वोंवतींचेर खाजूर माड कांतयल्ले आसले. ह्या दारवंट्याशीं चडून वचूंक 8 पावंडे आसले. भितरलें आंगण उत्तरेचो दारवंटो. तेन्ना त्या मनशान म्हाका उत्तरेच्या दारवंट्याशीं व्हेलो. ताणें ताचें जोग घेतलें आनी हेरां इतलीच ताची व्हडाय आसली. तांचे भाशेन ताकाय राखणदारांच्यो कुडी आसल्यो, नेटयल्ल्यो भितरल्यो वोंवती, बोलकांव आनी भोंवतीं जनेलां. ताची आख्खी लांबाय 25 मेत्रांची आसली आनी ताची रुंदाय 12.5 मेत्रांची. ताचो बोलकांव भायल्या आंगणा वाटेन पडटालो. वोंवतींचेर खाजूर माड कांतयल्ले आसले. थंय चडून वचूंक 8 पावंडे आसले. उत्तरेच्या दारवंट्याशीं दुसऱ्यो बांदावळी. भितरल्या आंगणाचे कुडी लागीं एक ल्हान कूड आसली. आंगणाच्या बोलकांवा वाटेन ताचें दार आसलें. थंय ओम करून भेटोवपाच्यो मोनजाती धुताले. ह्या बोलकावांत 4 मेजां आसलीं. ते कुडीचे एके वाटेन 2 मेजां. ह्या मेजांचेर ते बलिदानाच्यो मोनजाती मागताले.
जावं तांचो होम करूंक, जावं पातकां खातीर तीं समोर पोवंक, जावं फारीकपणाची बलिदां कशीं तीं भेटोवंक. भायल्यान उत्तरेच्या दारवंट्याच्या प्रवेसा लागीं 2 मेजां आसलीं आनी दुसरे वाटेन दारवंट्याच्या बोलकांवा लागीं आनीक 2 मेजां. म्हणटूच बलिदान करून भेटोवच्यो मोनजाती मारूंक सगळीं मेळून 8 मेजां आसलीं, 4 भितर कुडींत आनी 4 भायर आंगणांत. ते भायले कुडींत आसलोल्या 4 मेजांचेर करून भेटोवपाच्यो मोनजाती तयार कोत्ताले. हीं मेजां तासलोल्या फातराचीं आसलीं. तांची उंचाय 50 सेंटीमेत्रांची आनी वयल्यान तीं 75 सेंटीमेत्रांची चौकोनी आसलीं. मोनजातीचें बलिदान करूंक गरजेचीं सगळीं आवतां ह्या मेजांचेर दवरलेलीं आसलीं. वयल्या फातरा भोंवतणी बसलोलीं आसलीं 7.5 सेंटीमेत्रांचीं गोवेतां. ह्या मेजांचेर बलिदान करून भेटोवपाचें मोनजातीचें सगळें मांस दवरलेलें आसलें. तेन्ना त्या मनशान म्हाका भितरल्या आंगणांत व्हेलो. त्या भितरल्या आंगणांत 2 कुडी आसल्यो, एक उत्तरेच्या दारवंट्या वाटेन पूण दक्षिणेक फुडो करून, दुसरी दक्षिणेच्या दारवंट्या वाटेन पूण उत्तरेक फुडो करून. दक्षिणेक फुडो करून आसली ती कूड देव मंदिराच्या सेवा करूंक नेमलोल्या याज्ञिकां खातीर, आनी उत्तरेक फुडो करून आसलेली कूड वेदीच्या सेवा करूंक नेमलोल्या याज्ञिकां खातीर. ह्या याज्ञीक जाडोकाचे पूत आनी ते जाल्यार सर्वेस्पराची सेवा करूंक ताचे मुखार वचून रोज्या आसलोले लेवीचे पूत. भितरलें आंगण. त्या मनशान भितरल्या आंगणाचें जोग काडलें. तें चौकुणें आसलें, लांबायेन 50 मेत्रांचें आनी रुंदायेनूय 50 मेत्रांचें. थंय देव मंदिरा मुखार वेदी उबी आसली, देव मंदिराची देवडी. तेन्ना ताणें म्हाका देव मंदिराचे देवडेंत व्हेलो आनी दोनूय वाटांनी आसलोल्या तिच्या खांब्यांचें जोग काडलें. ताणें 2.5 मेत्र आसलें, तांकां 2.5 मेत्र आसलें. प्रवेसाची रुंदाय 1.5 मेत्रांची आसली. देवडेक आसली 10 मेत्रांची रुंदाय आनी 6 मेत्रांची लांबाय. थंय चडून वचूंक 10 पावंडे आसले. प्रवेसाचे दर एके वाटेन 2 खांबे आसले. देवाचें उतर हें.